भाव भयणांक सगल्यांक व्हडले उमेदीन म्हणटात मुळात कितली वर्सां जालीं आमचे भुरगे बिया पेडा बॉयज आमी वर्साच्या वर्साक सगळे सांगाता मेळून पिड्याक येवन ही आमची परंपरा आमी चालू दवरलेली आसा आनी तुमी येवन आमची परंपरा आनीक उर्बीन वाडयतात आनी आमचो आवाज सगळे संवसाराक पावयतात तर हांव मागतलो आसता आमच्या भुरग्यांक हांव चड चड देव बरें करूं म्हणटा पूण आज आमच्या काळजाक जायती दूख भोगता कित्याक आमचो कोडेगांत बाब रॉकी आज आमच्या सांगाताक ना देवा सोशी गेलो ओतल्यांक देवान सर्गीय सूख फावो करूंक पूण कितें जावं आमचो वावर आमी फुडें वतले आमी जीव आसोसर ही आमची परंपरा आमी सदांच पयले स्वाते तुमकां सगल्यांक म्हणून एक सांजो हांव वर्साची पोरगे हाडयता आयज आमचे पात्रांवाचे फेस्त आमी पेडा गांवाचो आमचो वर्सा वयलीचो सोंज्या आमी मनयतात घरांनी आमी भोंवतले आतां लोकांक भेट दितले एक मोगाचो येवकार एक मोगाची संदी एक जेजूची शिकवण आमी तांचे स मुखार घेवन वेतले आनी ही देवाची सांजो हांव वर्साची पोरबेचे दिसाक हो आमचो सोंज्या आमी आतां घरान पावयतले एकूच आमचे सांगाताक जायते जाण भोंवताले तेय ह्या संवसारान वतले तांकां सर्गीचें सूख पावो जाल्यार पुरो मागता आमच्या मदें गेले त्या वर्साच्या वर्साक आमचो गांवचो बाब रॉकी जो आमचे पयलो सोजा स्टार्ट करच्या आदी बाबा कितें करया कसलें अरेंजमेंट करया हो तो पयलो आसतालो करून आनी मागीर सगल्या भुरग्यांक सांगतालो चल फाल्यां आमी सकाळीं बाय सर भोंवंक या म्हण आनी हो रॉकी आमच्या मदें ना सो ताका देवान सर्गीचें सूख फावो करूं आनी एक ताच्या उगडासाक लागून ताणें एक वर्साक आमकां टी शर्ट भेटयलोले तेणें केल्लें रिड्यूस रिस्क्यू आनी रिसायकल सो ह्या टी शर्टाच्या नांवान विवा सुंजाव उगडास करून ताका चड सर्गीचें सूख फावो केला पुरो म्हूण देवा लागीं मागता